नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमका येवकार हा वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिवचल माल्यातल्या लाटम बारसे पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान घातली. धाड चिरे काडपी खण ह्या मखनाय केली जप्त. टास्क फोर्सान दवरिल्ल्यो कला अकादमींतल्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर करतले नवे टेंडर. एकूय रुपया खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदाराकडल्यान करून घेतले काम. उपरांत कंत्राटदाराक करतले ब्लॅकलिस्ट. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. मुख्यमंत्री म्हणटा NIOचो अहवाल अजून वाचूंक ना. अहवाल वाचून जाल्या उपरांत भूमिका स्पश्ट करता. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचेर RGचे मनोज परबाची टिका. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक सप्तका भितून 2 म्हयन्याचे निधी दिवपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. काय प्रशासकीय कारणाक लागून पैसे दिवपाक जालो कळाव म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. काँग्रेसीच्या काळात घेतलेले मीटर रिडराक करतले नोकरेत कायमस्वरूपी. मंत्री सुदीन ढवळीकरांचे आश्वासन. राज्यात उण उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें केन्नाच म्हणूंक ना. ढवळीकरांची माहिती. हाऊसिंग बोर्ड कुर्डी वाठारात दुचाकीचो धपको. डिवायडराक बसून एकलो गंभीर जखमी. हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल. शुक्रारा रातची घडणूक. आता खबरो विस्तारान. शुक्रारा दिवचल म्हालांतल्या लाटम बारसे पंचायत वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खण खात्यान धाड घातली. ह्या वेळार चिरे काडपी लागपी हेच काय कालान जप्त केले आसात. दिवचलचे जिल्लो अधिकाऱ्याच्या या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय जाल्ल्याची कळटा. दिवचल तालुक्यातल्या लाटम बारसे मये आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरे खणींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटम बारसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खणीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवणेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खणीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरे खणीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली. आतां पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरे खणीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टास्क फोर्सान दवरिल्ले कला अकादमीच्यो त्रुटी दुरुस्ती करपा खातीर नवे टेंडर काडटले. एकूय रुपया खर्च करिनासतना तेच कंत्राटदारा कडल्यान हे काम करून घेतले. उपरांत त्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कला अकादमीचो तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले. दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉयंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली. सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, पूण तांचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदावट फ्री, म्हणजे विदावट एनी कॉस्ट. ओके, विदावट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो सगळी. आनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक कळ्ळें. AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो. ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताच्या कडल्यान सगळी कामां करून घेवन सोंपयतली. म्हादयेचें उदक कर्नाटकाक दिलें म्हणून कांयच परिणाम जावचो ना गोंयचेर असो NIOचो वादग्रस्त अहवाल मुख्यमंत्र्यान अजून वाचूंक ना. अहवाल वाचता आनी उपरांत ताचेर उलयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
गोंय आनी कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदकाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. प्रकरण कोर्टात आसतनाय कर्नाटकान पयलींच सगळी तयारी केल्ली आसा. अदीं मदीं तांचे नाडेपेनाय चलतात. अशें आसतना म्हादयचें उदक मलप्रभेर व्हेलें जाल्यार ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण धक्कोदायक अहवाल कांय दिसां फाटीं एनआयओन दिल्लो. हे अहवालाचेर आर्जीन आक्रमक भुमिका घेतना आंदोलनूय केल्लें. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकारानूय ह्या अहवालाचेर टिका केल्ली. मात इतलें सगळें जाल्लें आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजून तो अहवाल वाचूंकूच ना, स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एनआयओचो रिपोर्ट हांव वाचता, ताज्या उपरांत रिएक्शन दितलो. एनआयओचो रिपोर्ट दिला सबमीट केला तेणे वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी, हेणी हो रिपोर्ट वाचून मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून, सुभाष शिरोडकरा कडेन डिस्कस करून, हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेज्या कडेन डिस्कस करपा जाय आसलो आनी हेचेर आतां स्टेटमेंट येवपा जाय आसलें आनी एनआयओचे जे सायंटिस्ट आसा तांकां विचारपा जाय आसलें की हो रिपोर्ट तुमकां कोणें करपाक सांगलो आनी हो रिपोर्ट तुमी कित्याक केलो. हे खंय तरी BJP सरकार कितें तरी लिपयता. आनी हो जो प्रमोद बदामी आसा, जो कर्नाटका जो आसा चीफ इंजिनियर आसा, जो एक्सटेन्शनाचेर सद्या आसा, तेका हांगाल्यान गोंयच्यान धांवडपाची गरज आसा. जो मेरेन हो कर्नाटकाचो प्रमोद बदामी गोंयचे चीफ एक्झिक्युटिव्हाच्या इंजिनियराच्या चेअरीचेर बसतलो WRDन, तो मेरेन गोंयांक जस्टीस मेळपाचो ना, तो मेरेन म्हादय आमच्या कडेन येवपाची ना. सो हेका पयलीं धांवडपाक जाय. सीएम प्रमोद सावंतान आयज जर हो रिपोर्ट वाचूंक ना जाल्यार ताका खबर ना जाल्यार सीएमान प्रमोद बदामीकूय क्वेश्चन करपाची गरज आसा की तेणी अजून मेरेन हो रिपोर्ट कित्याक वाचूंक ना आनी हो रिपोर्ट सीएमा कडेन कित्याक पावूंक ना. हे इग्नोरन्स कित्याक, हे नेग्लिजन्स कित्याक. हेच्या वयल्यान लोकांच्या मनान आनी डावट येता की हो रिपोर्ट करपाक BJP सरकाराच्या वयल्या इंजिनान एनआयओक सांगलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अंडर एनआयओ येता, सो तांकां आतां सांगलें, तेंचेर तो प्रेशर घातलो आनी तो रिपोर्ट तेंच्यांनी करून घेतलो. आनी गोंयान सगळे जाण फूल BJPचो सरकार, BJPचे मिनिस्टर्स, BJPचे आमदार येदे व्हडल्या विशयाचेर, इतले सिरियस विशयाचेर अजून सायलंट आसा आनी सीएम म्हणटा रिपोर्ट अजून वाचूंक ना. सो ही एक खरीच भिवपाची गरज आसा. आनी जर आतां भियाना जाल्यार फाल्यां तुमच्या नळाचें उदक आसा तें उदक हो सरकार कर्नाटका व्हरोन पावयतलो, कर्नाटकाच्या शेतांनी व्हरोन पावयतलो आनी तुमकां उदकाक लागून रडयतलो. देव बरें करूं. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर कवरेश गांवकर. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितून 2 म्हयन्याची निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक निधी मंजूर केल्लो आसा. कांय प्रशासकी कारणाक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगे उदरगत खात्या कडल्यान समाज कल्याण खात्या कडेन हस्तरिकीत केल्या. ताका लागून ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर काँग्रेस आनी ऑगस्ट मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता अशें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचे संस्थापक डॉनल्ड फेर्नांडीस हाणें सांगलें. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेक एका सप्तका भितर 2 म्हयन्याचो निधी दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडून दवरिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केल्लें. आमच्या हक्काचे पयशे मेळ्ळे ना जाल्यार फुडल्या सप्तकात कट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली. अर्थसंकल्पात स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक निधी मंजूर केला, मात कांय प्रशासकी कारणाक लागून ती येवजण बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडल्यान समाज खात्या कडेन हस्तांतरीत केल्या. समाज कल्याण खात्या कडल्यान ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ह्या विशीं अधिसुचोवणी काडची पडटली. ताका लागून ऑगस्ट म्हयन्या मेरेनचो कालावधी लागपाक शकता. ह्यान फुडें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स NGO राज्या भायल्या व्यक्तींचे प्रवेश स्विकारचे ना अशेंय फुडें संस्थापक डॉनल्ड फर्नांडीस हाणें सांगलें. Based on his understanding which he had with us for half an hour, we have gone much more. We have gone beyond what exactly we came for. He has assured that within the next 7 days, he will provide us funds for the next 2 months because of the basically he'll be giving us from the budget, because there are some nitty-gritty left in the to be done, because there has been a change from the women and child to the social welfare. So all these things need to be notified, and if by the time it gets notified, we will be getting the money only in sometime in August.
But CM has spoken because fortunately additional Secretary Finance was there. So he suggested that we can give them an advance from the existing budget so that the homes will not be affected. So that was one part we told the CM and he understood. We apologized to him for going to the street again and again. He told us, you have an access to me, why did you not come? But we explained to him that it is not regarding those homes. We will not take any So how many outsiders are right now in the... We have in our shelter homes, yeah. as of now, we have 15 to 18 which we have taken a couple of years back. So we cannot just throw them out for various reasons. Which we have told him very clearly, even if you give us the grants, we will not take any non-goals into our home. He immediately said, we will write to the respective administration and tell them to take their people back. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस सरकारच्या काळात 20 खात्यां ज्या मिटर रिडर कॉन्ट्रॅक्टरांक कामांक घेतिल्ले ते अजूनय मेरेन कॉन्ट्रॅक्टराचेरूच कामांक आसात, तांकां वाऱ्यार सोडल्यात. मात आमी ह्या मिटर रिडरांक आतां कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलें. तशेंच गोंयांत उण उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूंक नाशिल्ल्याचें सुदीन ढवळीकर उलयलो. धारबांदोडा वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावणा सुवाळ्याक ताणें हें उलोवप केलां. काँग्रेसीच्या काळात वीज खात्यान कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ल्या मिटर रिडरांक आता कायमस्वरुपी करतले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां. काँग्रेस सरकाराच्या काळात ज्या मिटर रिडरांक कंत्राटाचेर कामाक घेतिल्ले तांकां वाऱ्यार सोडल्यात अशी टिका ढवळीकरान केली. धारबांदोडा जाल्ल्या वीज सब स्टेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मंत्री ढवळीकर उलयतालो. आमचे मिटर रिडर आसा, लायन हेल्परान तरी हांवें हातभार लावन कशें तरी भितर घेतले. मिटर रिडर आसा, काँग्रेसी वेळार लायिल्ले आसा काय ना रे? आसा मरे, आजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरले काय ना? तुमकां खबर नाशिल्ली जेन्ना तांकां घेवपाक तांकां सारकें घेवपाक जाय म्हणून? आतां आमी घेता तांकां, आमी घेता तुमकां, कारण तें कर्तव्य आसा आमचें. तुमी जरी त्या वेळार लागिल्ले आसत, तुमकां योग्य न्याय दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य आनी तें हांवें आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. येतलें आमी गोंयांत अणु उर्जा वीज निर्मिती प्रकल्प हाडटले अशें आमी केन्नाच सांगूं ना. आमी कितें करपाक जाय हें आप आनी काँग्रेसीन सांगपाची गरज ना म्हूण सुदिनाची टिका. आपूण चर्चेक तयार म्हूण सुदिनान सांगलें. आमी केन्नाच म्हणूना की न्युक्लियर पावर गोंयांत आमी तयार करतले म्हणून. पूण जें कितें नवें नवें कितें येता ताजेर आमी अभ्यास करपाकूच जाय. मागीर ते युनियन मिनिस्टर आसूं, हांव एज अ गोवा गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आमचें कर्तव्य तें जें बेस्ट आसा तें गोंयांत लोकांक दिवपाचें आनी तें दिवपाची तयारी आमी केल्ली आसा. तांणी म्हाका आपान आनी काँग्रेसीन म्हाका सांगपाची गरज ना. हांव तयार आसता तांचे बरोबर डिस्कशनाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. हावजिंग बोर्ड कुर्टी वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातात तिस्क उजगांवचो 24 वर्साचो तरणाटो प्रवीण कुमार महाजनान डिवायडराक धपको दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात ताका गंभीर अशी दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. ही घडणूक शुक्रारा राती घडली. हावजिंग बोर्ड कुर्टी हांगसरल्या नॅशनल हायवेचेर राती एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून स्कुटर चालक प्रवीण महाजन हो गंभीर जखमी जाल्लो. जखमी जाल्ल्या स्कुटर चालकाक सद्याक जीएमसी एडमीट केल्ले आसा आनी अपघाताचो पंचनामा केला. गेल्ल्या 2 म्हयने पयलींच हांगा एक ह्याच स्पॉटार एक स्कुटरची धडक डिवायडरार बसून त्याच्या जाग्यारूच मरण येयलें आनी तेजे नंतर हो राती दुसरो अपघात जाल्लो आसा. कुर्टीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील. बदल्याचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या प्रशासनांत सद्या व्हडलो बदल जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. IAS अधिकारी यतेंद्र मराळकर, संजीव गडकर, शकील उल रेहमान, संतोष सुखदेव आनी अर्जुन मोहन हांची गोंयांत बदली जाल्ली. IAS अधिकारी रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा आनी सुनील अंचिपाका ह्या तिगांची बदली दिल्लीत केल्या. तशेंच IAS अधिकारी स्नेहा गिते, अश्विनी चंद्रू आनी यशस्विनी बी हांची बदली अरुणाचल प्रदेशाक जाल्ल्याची आमकां कळटा. IAS अधिकारी ओमवीर सिंग बी शुनोय हांची लेगीत बदली दिल्ली केल्या. IAS अधिकारी केशवराव चौरासिया हांची बदली गोंयांत जाल्या.
नमस्कार. कांय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचे गृह मंत्रालय जे आसा त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात आनी एग्मूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यात. तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत. आनी 2 म्हत्वाचे अशे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी, गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात. ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पूत आतां परत गोंयान आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयान येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयान जे आशिल्ले, म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले. ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताज्या उपरांत दुसरे आतां जे अधिकारी आसात ते सुनील आंचिपाका. सुनील आंचिपाका हे गोंयान काम करताले. वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. ताच्या उपरांत म्हत्वाचें नांव जें आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक घालात ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो. बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताचे उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो. तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू A. 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले. तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी B. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी B हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ती पद सांबाळटाली. तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्यात ते सांगल्यात. तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की 2 म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर. 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांचे ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळा. तशेंच दुसरे 2 म्हत्वाची नांवां जशी हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळा. कुडली दाबाळच्यान एक दुखद बातमी येता. थळाव्यांक एका सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्राक मेल्लो गोवो सापडलो. व्हाळात तो उदक पिवपाक गेल्ले कडेन तेन्ना चिखलान ताजो पाय मोरून एक वेळ तेका मरण आयले आसूं येत म्हूण थळावे सांगतात. पळयात ही पुराय बातमी. गोंयांत रस्ते अपघातांनी आनी हेर कारणांनी रानटी जनावरांक मरण येत आसा. आतां अशीच एक घडणूक कोडले दाबाळ घडल्या. कोडले हांगा सोमनाथ देवळा फाटल्यान सुकिल्लो व्हाळ आसा. ह्याच सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत हो मेल्लो गोवो सापडला. उदक पिवंक गेल्ले कडेन तो रेब्यांत आडकून मेला आसूये म्हूण प्राथमीक अदमास आसा. तपास चल्ला. आयज थंय गवरेडो मेल्लो. वास येवपाक लागलो मरे आनी आमी थंय पळोवपाक गेले. पयल्यार थंय व्हडलो गवरेडो आसलेलो. कसो मेलो सो दिसता? तो उदक पिवपाक गेल्लो दिसता. थंय पडून मेलो दिसता. सो पांय भितर चिखलान उरले. हय हय. ओके. सो आतां कोणा तुमी कळयला बी? आतां थंय एकल्या सांगलेले रेव बी हाडून ते पुरय म्हणला कोणे तरी. ओके. हांगा एक गोवो कितें व्हाळान पडला म्हणून आयकलां. हांव देवस्थान कमिटीचो राघोबा गांवकार ह्या सोमनाथ देवस्थानाचो अध्यक्ष. म्हाका जाले 3 दीस जाले थंय मातसो वास येतालो म्हणून आयज आमी बेश्टे फाटल्यान एक 2-3 जाण दिपक गांवकार, सागर गांवकार अशे पळोवपाक गेले खंय बाबा हे वास येता. कित्याक हांगा देवळान आमच्या हॉलान जी आसा लग्न समारंभ बी जाता म्हणटकूच लोकांक ती घाण येतली म्हणून आमी पळोवपाक गेला. थंय पळयल्यार फाटल्यान एक शेतान
व्हडलें जनावर अशें दिसलें म्हणून पळोवंक गेल्यार पयला गोवर रडो म्हाका दिसता तो वयर धडेर रावन तेणेन जंप मारली पळोवपा लागून आनी दलदल जाल्ल्या कारणान ते शेजागोवाचे हे सगळं रेबो बिबो व्हांवना तेका दलदल आसा सामकें आनी मातसो पावस पडल्या कारण मोव आसलें न्हू ते भितर तेजे फुडले पांय मुंगरोन उरलो तो आनी तो आतां वास मारता म्हणून आमी थंय पळोवंक गेल्यार पयला गोवर रडो म्हणून मागीर आमी ते संबंदीत अधिकारी म्हणल्यार पयलीं आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें आनी सरपंचान म्हाका दिसता तें आतां फुडें कळयल्लें आसतलें म्हणून पयलीं कितें भोंवतालो बीन हांगा पयलीं हांगा भोंवन आमच्या फाटल्यान सुद्दां असो येतालो हे खोपी फाटल्यान भाजी बिजी तांबडी भाजी आसा ती सगळी खावन करून उडयतालो लोकांक केळी निरपणस बीन कांय दवरिनासलो. ओके लास्ट केन्ना पळयल्लो अंदाज लास्ट अंदाज म्हाका दिसता एक 8 दीस पयलीं आमी पळयल्ले का 8 तारखेक वचत आमच्या फाटल्यान असो येवन ते सायडीन येवन माडयो बिडयो म्हाजे ओडून सगळे हे करून गेलो. तेजे नंतर दिसना त्या नंतर आमकां दिसना म्हणून आतां 2-3 दीस पयलीं वास येयलो देवळा कडेन आतां तो सामको चड वास येवपाक लागला म्हणून आयज आमी ते पळोवपाक गेले थंय. कोडली किल्लपाल ह्या गांवांत आशिल्ल्या सोमनाथ मंदिराच्या फाटले वटेन एक सुकलेलो व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळांत कांय दीस पयलीं एक गोवो रेडो उदक पिवपाक येयल्लो कसो दिसता आनी तेजे आतां स्थिती पळयत जाल्यार तेजे दोनी फुडले पांय आसा पळय ते दोनी चिखलांत रुजलेले आसा आनी तेका लागून तेका वयर सरपाक मेळ्ळें ना कारणान तेजो थंयच मरण येयल्लें आसा. आयज सकाळीं स्थानीक लोकांक वास घाण येवपाक लागली आनी तेका लागून कांय भुरग्यांनी हांगा येवन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की गोवा थंय मेल्लो आसा म्हणून. कोडलेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सत्तरीकेरीच्या चेकपोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात पुलिशेन कर्नाटकांतले वसीम अहमद साहेब होहल आणि सुहेल अहमद एस अत्तर या दोगा दुबावितांक अटक केला. या दोगा आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गोमांस जप्त केलेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार केरी चेक पोस्टाचेर जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयान येवपी स्कॉर्पियो KA 48M111 ही गाडी जेन्ना बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन येताले तेन्ना केरी चेक पोस्टाचेर पुलिसांनी तपासणी केली तेन्ना तेंच्या गाडयेन बेकायदेशीर गोमांस मेळ्ळें आनी जेन्ना पुलिसांनी चवकशी केली तेन्ना तेंचे कडेन खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां मेळोना ताका लागून जी वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसलेली. एकूण 1000 किलोचे अंदाजे हे गोमांस आसा कित्याक आतांच वेटनरी डॉक्टर आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन पंचनामा केल्लो आसा. अजुनूय तेजी ते आंकडो आसा ह्यो कळलो ना पण जे तेजी किंमत आसा ही लाखो रुपया आसा आनी ह्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी दोगा जाणांक सध्या ताब्यात घेतलेले आसा. तितून वसीम आनी सोहेल ह्या दोगांचे हितून समावेश आसा आनी ही जी वाहतूक जाताली ही बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन म्हणजे मडगांव हांगासर ते घेवन वयताले आनी तेन्नाच पोलिसांनी रातचे 1:30 सुमार ही कारवाई केलेली आसा. ह्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. संजीवनी साखर कारखान्या खातीर फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारांकडल्यान ऊस घेतले म्हणून सरकारान थारयला. मात सरकार ऊसकारांकडल्यान जे आर्थीक सहाय्य दिता ते पयलींच भशेन सारके मेळटले काय फक्त ते सद्याक उत्पादन घेतात तांकांच मेळटले हाचेर संभ्रम आसा. बेगीनूच ऊस शेतकार संघटनेचे बसकेंत हाचेर फुडार थारतलो म्हणून संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हाणें सांगलें. संजीवनी साखर कारखानो फाटली कांय वर्सां बंद आसा तरी लेगीत सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडल्यान ऊस घेता आनी तांकां आर्थीक सहाय्य करता. पयलीं सरकारान ऊस उत्पादकां खातीर खासा सहाय्य म्हूण येवजण चालीक लायिल्ली. आतां सरकारान ती रद्द करून नवी ऊस उत्पादकां खातीर सहाय्य ही येवजण काडल्या. ह्या येवजणे खाला सरकार आतां फुडली आनीक 2 वर्सां ऊसकारांकडल्यान ऊस घेतले आनी तांकां पयशे फारीक करतले. मात ऊसकारां मदीं संभ्रम तयार जाला की पयले भशेन सगळ्या ऊसकारांक सरकार आर्थीक सहाय्य दितले काय फकत जे सद्याक ऊसाचे उत्पन्न घेतात तांकांच दितले. हे विशीं उलयतना गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी सांगलें की तांचे वैयक्तीक मता प्रमाण पयले सारकी सगळ्या ऊसकारांक सरकारान अर्थीक मजत दिवपाक जाय. हाचेर अधिकृतपणान फुडें कितें करप हे संघटनेच्या बसकेंत थारतले अशें देसाय हांणी सांगलें. चीफ मिनिस्टर आमचे CM साहेबान सांगला की फॅक्टरी चालू करता म्हणून पण आमी खंयच्या आशेन हे जावपाचें फॅक्टरी चालू करता म्हटल्यार बरोबर आहा पण थंय पळोवंक गेल्यार कांयच येना अजून फॅक्टरीची हालचालूय कांय ना आनी तेन्ना हे नोटिफिकेशन जे दिल्लें आहा तितून म्हटल्यार कितें फक्त ऊस असलेल्यांकूच हांगासर हे मेळटलें म्हणून तेन्ना ती आमी म्हणटा कितें जे कोणी ऊस आनी हे डेबिटेड क्रॉप केल्लें आहा जी स्कीम पयलीं चालू आसली ती स्कीम आमकां फुडें परत आनी तुमची फॅक्टरी चालू जायसर दवरा
1 वर्सा फॅक्टरी चालू जायना स्कीम बंद करा, पुणून एकदाची फॅक्टरी चालू करून तुम्ही ती आमकां शेतकऱ्यांक दिलासो दिवपाक जायो. तशीच आमची हे आज हे जी पेपरार येयला वार्ता येयल्या त्या हेजेर आमी संघटना रोखडी मिटींग घेतली आणि त्या हितून आमी सगळे बसून चर्चा करतले आणि मागीर वचून आमी सीएमाक मेळोन आमचे जे कितें आसा प्रश्न ते आमी सीएमाक सांगतले. तेणी म्हटलं कितें फक्त ऊस आहा तांकांच हाडून तेंच्यांनी ऊस हाडून घालचो आनी तांकां मेळटले म्हणून. हेजेर क्लियर केल्लें ना की जी पयलीं जशी मेळटाली फार्मरांक जे म्हणजे भाजी लायताले तांकां मेळटाले आनी ऊस लायताले तांकां मेळटाले तशें ना. म्हणून ते आमी त्या हेजे बद्दल आमी चर्चा करून मागीर आमी ते मेळटले आमी सीएमाक किंवा एग्रीकल्चर डायरेक्टराक आनी मागीर आमी तेजो विचार करतले. केन्ना पर्यंत मिटींग घेतली तुमी? मिटींग आमी फुडल्या आठवड्याक रोखडीच घेतली मिटींग. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.